होच आमचो कॅन्डिडेट आणि हाका मोठ्या प्रमाणात मतदान करूंक जाय. आज ते कल्चर खंय तरी फुडें आयला आनी लोक जागृत जाल्यात. म्हणजे एक अनएज्युकेटेड जी पिढी आशिल्ली पळय ती फाटीं पडून खंय तरी एक वेगळ्या मुद्द्यार आमी फुडें वतात. म्हणूनच तर गेल्या फावटी हें जें परिवर्तनाचें जें सरकार आयलां ताच्या फाटलें शिक्षण हें मेन कारण आशिल्लें अशें म्हाका दिसता. कारण लोकांनी विचार केलो की ना हेंकां जर निवडून दिलो जाल्यार हे कितें तरी बरें करतले. लोकांनी खूब मोठी अपेक्षा दवरली. सिंबॉल इज नॉट दी सिंबॉल दुसरो प्रश्न जो आसा आसूं येता कांय प्रमाणान एक हार्डली 5 to 10%, मॅक्झिमम 25%, ताच्या वयर वचूंक शकचे ना. म्हाका दुसरी गजाल सांग की आमदाराचो जो मुद्दो आसा, कारण प्रत्येक आमदारा खातीर हो प्रतिश्ठेचो मुद्दो एक्झॅक्टली. आणि मॅक्झिमम आमदार जे आसात ते एक तर रुलिंग पार्टीचे आसात किंवा रुलिंग सरकारात भितर जाणटा आस्पाव आसा ते आसात. तांणी ही प्रतिश्ठेची निवडणूक केल्या आणि दुसरे वटेच्यान तसो नेट कोणूच लायना. हाजो कितलो फायदो जातलो आणि हाजो कितलो तुगेलो फायदो जावचो ना. कितें जाला, अनिल बाबान म्हटलं तशें कांय स्किम्स हाडले तांणी, त्यो ठरावीक लोकां पर्यंत गेल्यो. सगळ्या पर्यंत गेल्यो काय कितें हो प्रश्नचिन्ह आसा. आणि आमदाराची सुद्दां जे नंतरचे जे आतां कितें जाला, दिल्लीकूय तांचें सरकार आसा, हांगाय तांचें सरकार आसा. कांय प्रमाणे तांचे आमदार एग्रेसिवली वागता. म्हाका कोणाचें नांव घेवपाचें ना, हे बरेच प्रमाणान फोकसान आयिल्ले आसा. उगड उगड तांचेच कार्यकर्ते आतां तांच्या विरोधान उलोवपाक लागले. हो प्रश्न कित्याक लागून आयलो? म्हणजे तांचे कार्यकर्ते इतले दुखावले कित्याक? म्हणजे जेन्ना आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी टूर करतात जावं चार चौगां कडेन उलयता एज अ जर्नलिस्ट म्हणून, तेन्ना एक गजाल प्रामुख्यान फुडें येता की खंय तरी ते आपल्याच पार्टीचेर नाराज आसा. हो प्रश्न आतां प्रामुख्यान फुडें आयला. म्हणजे बीजेपीक जशें दिसतालें की ना केक ओवर आमकां सहज मेळटलो, तातूंत काँग्रेसूय नाशिल्ली. पण तशी परिस्थिती ओवरऑल जर पिक्चर पळयला जायत न्ही, स्वता बीजेपीचे कार्यकर्ते एकूण परिस्थितीचेर खुश ना आणि समाधानी ना अशें सद्याचें चित्र. एक म्हणटा हांव आनी हाजेर सांगता की तांचे भितर इतले पळय असंतोष पातळ्ळा खंयच्या पार्टीच्या लेवलाचेर, जे ग्राउंड लेवलाचेर काम करतात ते कितें म्हणटात, हे गेले जाल्यार आमकां मेळना. पयलींचे खाताले जायत काँग्रेसचे, पूण गेल्यार मेळटाले आनी हात दाखयताले की मेळटा. करप्शन परस नॉन एक्सेस ह्यो गजाली तांचे भितर आनी ते म्हणटात उलयतात तेच आमचे बरें आशिल्ले. बरें. तिसरी मुद्दो जो आसा जो हो तुमी जो ग्राउंड लेवला वयलो बीजेपीचो फोर्स म्हणटात तो की बीजेपीची अल्टिमेटली एक ऑर्गनायजेशनल स्ट्रेंथ आसा जी इलेक्शना दीस प्रचंड स्पीड अप जाता, चार्ज अप जाता आणि आपलो वोटर चुकनासतना भायर काडटा. जी ऑल्टरनेट स्ट्रेंथ हरशी कोणा कडेन ना. आणि जेन्ना एक कलेक्टिव्ह ओपोजिशन ना तेन्ना लोकांनी उत्स्फूर्तपणान भायर सरून, तुम्ही जशें म्हणटा तशें जर परिणाम दिसपा जाय, उत्स्फूर्तपणान भायर सरून मतदान करचें पडटलें. अदरवायज दीस ऑर्गनायजेशनल स्ट्रेंथ वील ट्रायम्फ. ही ऑर्गनायजेशनल स्ट्रेंथ जेन्ना आसा तेन्ना सुद्दां हो डिसग्रंटलमेंट कितलो कॅपिटलायज जावपाक शकता. प्रमोद कशें आसता मरे आमच्या गोंया सारके हितून राज्यान बी की कार्यकर्ते जावप सगळें बरें आसा, शेवटाक पोटाचो प्रश्न आसता. कांय जाण जीव तोडून एसेंब्ली काम केलें आसतलें, लोकसभेक गेले आसतलें. हे 2 फावटी काम करून जेन्ना जर एखादे तो अपेक्षा आसतना हांव बेकार भुरगो, हांव पक्षा वांगडा कित्याक रावता, म्हजी पोटाची वेवस्था जावची हो विशय आसता. असो बाकी सगळें सोडटा आनी फक्त पक्षाचे पक्षकार रावता. आनी एक दीस अशें जाता की आतां फुडल्या फावटीचें काम जातलें कळ्ळें बरें पोस्टाक, आनी एक दीस रातीन जाता की तो खंय तरी कुशीन पडटा. अशें कितले एग्जांपल आसा, हांव नांव घेना, कोणाक हें करपाचें ना. तेन्ना कितें जाता मागीर सांग, म्हणजे आमी फक्त पक्षाचें काम करपाचें आनी बाकी सगळें भलत्यांनी खावपाचें अशें जाता. शेवटाक विशय पोटाचो कळ्ळें न्हू. आतां दुसरो विशय आसा, मायनींग जेन्ना चलतालें तेन्ना कांय गजाली पयशे आतां खेळटालो, चल जॉबाची गरज ना कळ्ळें न्हू. म्हणजे आमी पक्षाचें काम करूं शकता, आपले पयशे घालूंक शकता. आतां तशी परिस्थिती ना. हें सगळें पळयतकच हें अशें दिसता की खरी गजाल की खुबशे बीजेपी ती ऑर्गनायजेशनल स्ट्रेंथ सुद्दां तितल्या ताकदीन काम करची ना. कारण ती ऑर्गनायज स्ट्रेंथ जी आसा पळय, पोट भरपाचे जे विशय आसा पळय तेजे कडेन जोडली वचना कळ्ळें न्हू. सुद्दां उपाशी पोटाक कोण काम करूं शकना न्हू. आतां हांव एक पक्षा खातीर भरपूर काम करता, पूण म्हजी फॅमिली विचारतली म्हाका काम करून कितें मेळ्ळें तुका, अशे तरेचे विशय आसा. शेवटाक तुका 10 जॉब नाका घरान, एक तरी मेळचो अशें जाल्लें ना. म्हणजे म्हणटा हांवें पयलें जेंकां जाय तें नाका पळय, जें मेळपाक जाय पळय तें मेळत आसा, पण मेळना तें कांयच मेळ्ळें ना. हेतूंतल्यान हें सगळें तयार जाल्लें आसा. महेशान म्हणटा तशें कांय आमदाराचें एग्रेसिव्हनस इतलें वाडलेलें आसा आनी तितूंतल्यान हें आमदाराक बुद्धी शिकोवया. अमके आनी दुसऱ्या कोणाक आनी कोण लिडर आसा ते गुड पॉयंट. नाव वील गो, आमी एरिया पयली ना, वील गो पर्सन स्पेसिफीक. पण अपक्षांची बाबतीत तुम्ही सांगले की अपक्षांनी सारखी टिपिकली तटस्थ भूमिका घेतल्या. अपक्षांची अशी भूमिका मायनिंग बेल्टा आता जर केप्यां सावन जर आमी धरलें जाल्यार एक बाबू कवळेकार बिकम्स दी काँग्रेस MLA, ती कितें आहा परिस्थिती?
थंय कशें आसा बाबूचे जर पॉलिटिकल गेम पळयले जायत न्ही सद्या ताणें जो कॅन्डिडेट उबो केला फॉर एग्जांपल बारशें म्हाका दिसता बाबूचो खुशाली हय खुशाली खुशाली वेळ चालू तो गेले 2-3 टर्म निवडून आयिल्लो आसा हे टर्म निवडून जर तो आयलो जाल्यार कदाचित हे मे बी अ थ्रेट टू बाबू कवळेकर म्हणजे इट लुक्स लायक कारण अशें सादारणशें पिक्चर सद्या थंयसर आसा म्हणजे बाबू ताका सपोर्ट करता बाबू ताच्या खातीर प्रचारान भोंवता पण नेमकी बाबू सुशेगाद ना निवडून हाडपा खातीर कितले सक्रीय सक्रीय आसा असो प्रश्न जाणवता खंय तरी सपोर्ट आसा पण सक्रीय ना अशे तरेची परिस्थिती आसा अशी परिस्थिती जाणवता खंय तरी म्हणजे अशें जर जालें जायत न्ही म्हणजे ते कशें आसा एक सदांच आसा कांय कॉन्स्टिट्युएन्सी जे पद्दतीन डिलिमिटेशन्स केलां जावं जे पद्दतीन कॅन्डिडेट घातल्या ते पळयलें जाल्यार एक गजाल प्रामुख्यान जाणवता की ना हो बाबा म्हाका फुडें थ्रेट आसा हाका सायडीन काडपा खातीर आपल्याक जाय तश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी हें करून घेतिल्ली आसा हो एक मुद्दो तातूंत म्हत्वाचो आसा केपेचे हांव एड करता तुवें बाबू खुशालीचे बाबूय सांगलें जो बीजेपीन जो एमजीचो जो कॅन्डिडेट उबो जाला विठोबा वेळीप तो एक्चुअली एमजी केन्ना तो आमचो सिनियर एक्स मिनिस्टर आसा प्रकाश वेळीपाचो समर्थक पयलींच्यान ओके म्हणजे ताका तो लाद म्हणजे हाडून दवरला तो प्रकाश शंकर वेळीप एक्स हे ताका जाय म्हणून तो दवरला तितून बीजेपीची कांय से ना आनी जो थंयचो एमजी लिडर ज्युनियर प्रकाश आसा तेजी कांय से ना अशें तरी जाल्ला म्हणजे लादल्या कळ्ळें न्हू सो हितूंतल्यान महेश म्हणटा भशेन बाबू आपल्या मनशाक इतले एक्टिवली काम करिना ह्यो सगळ्यो गजाली पळयत न्हू आनी लोकांची तकल्या कितें आसा लोक खंयच्या एखादो मनीस जर 2-3 फावट निवडून येयलो न्हू जाल्यार प्रस्थापीत आमदार आसा ताका दिसतात फुडें हो जालें जाल्यार आनी राजकारण हें घडटाच आनी हें घडलेलें आसा बरोबर दक्षिण गोंयांतल्यान घडिल्लें आसा बाबू कवळेकर चंद्रकांत कवळेकर जो आमदार आसा जावं सुभाष फळदेसाय जो आसा दीस इज द आउटकम ऑफ जिल्हा पंचायत बरोबर दुसरी गजाल जी आसा की निलेश काब्राल सुभाष फळदेसाय आणि गणेश गांवकर ह्या तिगाची परिस्थिती तुम्ही कशी पळयता ह्या हातूंत भितर कारण तुम्ही म्हणटा मायनिंगाचो रोश आसा लोक पिकार आसा ऑन ग्राउंड कांयच जायना अशी परिस्थिती भितर हे आमदार लोकां म्हऱ्या मत मागपा वता हाव आर यू एनालायझिंग दियर सिच्युएशन कारण दीस इज अ टेस्ट फॉर देम नाव आपण जे सुरवातेक म्हटलां कारण इतलें सोंपें ना कारण मायनिंग काय अजून काय सुरू जाल्लें ना आज जातलें फाल्यां जातलें फक्त आश्वासनाच्या पलीकडे कांय लोकांक दिश्टी पडना आनी गेले फावटी पॅकेजचे पयशे आयिल्ले हे फावटी कांयच ना खरेंच ते लोक तांच्या बरोबर आसा काय कितें हें आतां कळटलें आनी आमदाराची कॅपिसिटी आतां खऱ्या अर्थान कळूं येतली की खरेंच आमदार कितले कॅपेबल आसात तांचे ते म्हणजे खरेंच तांणी जर काम केलां आसत न्ही जाल्यार लोक तांच्या बरोबर रावतले आनी जर करूंक ना जाल्यार दीस वूड बी हें आनी सांग्यार तर 3 कॅन्डिडेट उबे राविल्ले आसा आनी तिगांय मदीं नॅक टू नॅक फायट आसा म्हणजे हे घडयेक सांगूं येना कोण फुडें वतलो आनी कोण हें जातलो म्हणटा तो इतली परिस्थिती आसा सेम केप्यान सिच्युएशन तशेंच आसा सामकी नॅक टू नॅक फायट वता हांगा निलेश काब्रालाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणशी जाल्यार थंयसर जाका पयलीं कॅन्डिडेट करता म्हणून सांगलें ताका ताणें सपोर्ट करूंक ना ताणें आपल्या मना प्रमाणे कॅन्डिडेट हाडून फुडें उबो केलो ताकाच जो जिल्हा पंचायतीचो मेंबर आसा मराठे म्हणून फेर्नांडीस ताचें नांव रोजारियो फेर्नांडीस ताणें आपल्या रिलेटिवाक घातले आनी तांच्या मदीं इतलें लागचें फायट आसा की सांगूं ना कारण मराठे हो पयलीं सावनूच बीजेपीचो कॅन्डिडेट म्हणून कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयलो वतालो सो ही अशी परिस्थिती आसा थंय सावर्ड्यात जर पळयलें जायत न्ही जाल्यार हाका सुवर्णा तेंडुलकराक घातिल्ले आसा जे बीजेपीचे एक्टीव मेंबर जे सहकार हातून आसा म्हाका दिसता गोवा बागायतदाराचे ते मेंबर आसा अशा मनशाक तांच्यांनी हें केलां ती रिजर्व कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक केल्या हाच्या बद्दल स्वता बीजेपीचे कार्यकर्ते नाखूश आसा स्वता थंय जे झडपी मेंबर आशिल्ले आमच्या देसाय तांणी स्वता आपल्या बायलेक दिवचे म्हणून प्रोजेक्शन केल्या पण बीजेपीन तें प्रोजेक्शन चलना अशें करून ताका फाटीं उडयलें तो तितलो तांच्या बरोबर आसा काय कितें हो एक क्वेश्चन मार्क अजुनूय थंयसर आसा आनी गणेश गांवकराची कदाचित ती खेळ आसतली फुडें जर थंय कोणी निवडून आयलो कारण फुडल्या 2 वर्सां नंतर इलेक्शन आसा कदाचित ताका फुडें गेलो कारण पार्टी लेवलाचेर फुडें सिटींग एवेलेक कितल्यो तिकेटी मेळटल्यो होय एक प्रश्न आसा होय प्रश्न सामको महत्वाचो आसा सामको महत्वाचो आसा बरोबर कारण पार्टी एनालायसीस करता आसतले कारण हांवें जे एग्रेन्यूज जावं आनी कितें गजाली उलयला पळय ताजो पार्टी खंय तरी एनालायसीस करता बरोबर आनी काणकोणची कितें हांव मागीर परत मोगोचेर वता म्हणून फायनली बट काणकोणची कितें काणकोणाक एक उत्तर आनी दक्षिण अशी 2 काणकोण आसा न्ही एक खोला आनी पैंगीण आतां पैंगीणची पळय जी हें आसा खरें म्हळ्यार हो खरें म्हळ्यार आमचो बीजेपीचो पोस्ट बाले केल्लो दोनी जे कॅन्डिडेट पळय आयिल्ले ते एक बीजेपीचो आयिल्लो हांगा खोला आनी थंय काँग्रेसचो आयिल्लो
ह्या खेपे कितें जालां डिलिमिटेशन करतना तो राखीव पळय जो बायलां दवरलो हय थंय पयलीं तांचें हें जालें बरोबर म्हण ताका लागून एक म्हणटा तें कितें जालें की तिसरी म्हणटा ती अशी की पैंगीण कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक्स-MLA वासुबाई गांवकार हाची चली उब रावल्या ती यंग जनरेशन आनी दुसरी कितें आसा जो खोतीगांव जो भाग जो आसा तो डिवायड जाला दोन कडेन गेला गांवडोंगरी बरी एक कडेन गेला त्या वटेन गेले हे वटेन सगळें प्राबल्य पळय आशिल्लें तें हागेलें आशिल्लें आमचो पयलींचो आमचो MLA पळय आशिल्लो एक्स-MLA आशिल्लो इजिदोराचें आशिल्लें आनी त्या इजिदोराचो हाचो पळय इजिदोर आज सद्या थंय हातूंत ना पिक्चराक ना कित्याक म्हळ्यार पणजेचें जें पळय कितें घडलां ताजो परिणाम ताजेर जाला म्हणजे तो ती विरोधाक ना तो म्हणजे कितें सत्ताधारी आशिल्ले तेका ताका लागून ताणें काम करपाक आमी मुवी म्हणपाचें आसा पूण हे जे भुरगीं जें आसा हें कॉमन एक भरपूर सगळ्या कडेन काम करता जाल्ल्यान हाजो एक मोठोच ह्या जी पळय बीजेपीची किती परिणाम जातलो हाजो सद्या अदमास येना तिसरी म्हणजे कितें जाल्या ही जी प्रणाली म्हणून रावल्या ती पयलीं सरपंच आशिल्ली बरी आनी तिका झडपी आसले जे ह्या विरोधक पळय जे आसात सध्या मंत्र्याचे जे विरोधक आसात जांचें काम जालां तेय बीजेपीचे लोक एकठांय जाल्या विरोधांत आनी हे सगळे एकठांय जावन तांचे बरोबर आसा बरें जस्ट इट इज नॉट इजी फॉर रमेश तवडकर ऑल्सो आनी खोलाय तें जालां खोला कितें जालां खोला सारक्याक सेंट्रल मिनिस्टरा कडून प्रचार करचो पडलो हय ताजो परिणाम तो जाला कित्याक खोला म्हणटा तें सामकें बाबू कडेन चडशें बाबून खुबसो म्हणजे काम केलां आमदार बाबून काम केल्लें आसा दुसरें म्हणजे कांय एक्स-MLA तातूंतल्या आनी म्हणून थंय मोठो परिणाम जावपाची शक्यता सर जस्ट टायम सोंपता म्हणटा बट कमिंग टू दी एंड नाव लास्ट तुका आनी महेशाक घेता MGचो फॅक्टर कितें सो ग्रँड अलायन्स इज नॉट वर्किंग इन सालसेत वॉट अबाउट द वर्किंग ऑफ द ग्रँड अलायन्स आउटसायड सालसेत अशें बोवाळ चल्ला की MGचेच मनीस इंडिपेंडंट म्हूण रावल्यात आनी तांणीच बीजेपीच्या आमदारां मुखारय आव्हान तयार केलां वॉट इज द MG सिनारियो पयलीं म्हणल्यार MG जे जागे दिले पळय दक्षिणे सुदान तितून मागीर जे कॅन्डिडेट सिलेक्ट केल्या ते प्रॅक्टिकल एक तर बीजेपीतल्या कडल्यान तेन्ना ते अडॉप्ट केल्या फॉर एक्झाम्पल सांकवाळे वचत एक जी झडपी आसा पळय ते काँग्रेसच्या सपोर्टाचेर निवडून आयिल्ले अपर्णा नायक मागीर ते बीजेपी कडेन आसताले फुडें आसताले बी कळ्ळें न्हू सो ताका कडून MG टिकेट तुका बार्शेर सांगलें बार्शेचो बार्शे मतदारसंघाचो MGचो कॅन्डिडेट आसा तो तसो प्रकाश एक्स मिनिस्टराचो समर्थक तो म्हणजे तो आसा थंय तो आसा कळ्ळें न्हू तो MG असो न्हू सो तशें केलें अशें बाकीच्या कडेन कांय MGक एडॉप्ट करचें पडलें तांचे बेज नासल्या कारणान ओके दुसरो विशय आसा तो महेशान आनी म्हणटा भशेन की खुबशे कडेन परिस्थिती अशी आसा की खूब जाणांक जिल्ला पंचायत एक्झॅक्टली इलेक्शन कितें हो सामको एक्झॅक्ट कित्या खातीर म्हाका महेश बरें सांगपाक शकतलो कळ्ळें न्हू एक्झॅक्ट जिल्ला पंचायत इलेक्शन जिल्ला पंचायती कित्या खातीर हेंच खबर ना अशी तरी परिस्थिती आसा सो हितूंतल्यान येस दक्षिण गोंयाक खूब कडेन अशें जाल्लें आसा की जे MGक जागे सोडले थंय बीजेपीचेच लोक MGच्या कॅन्डिडेटा विरोधात काम करता ही खरी गजाल आनी उलटी परिस्थिती तशी आसा लास्ट महेश म्हाका एकच गजाल सांग की फोंड्या मतदारसंघात तो मागीर शिरोडा जावं फोंडा जावं मडकय जावं प्रियोळ वॉट इज द सीन MGचो बाल्ले किल्लो MG राखता आनी बीजेपीचे बाल्ले किल्ल्या भितर भगदाड घालता कांय प्रमाणान राखता अशें सद्याचें तरी पिक्चर आसा कारण कदाचित शिरोड्या भगदाड पडूं येता अशी परिस्थिती आसा आपलो बाल्ले किल्लो राखता पण बीजेपीच्या मतदारसंघाक भगदाड घालता अशी सद्याची परिस्थिती आसा आनी इट्स अ रियलिटी आनी एक ल्हानशें म्हणजे कितें ह्या इलेक्शनांतल्यान फुडली 17ची इलेक्शनाचो असेंब्लीचो परिणाम करपाक शक्तीची आपली खंय शक्ती खंय आसा हो MGचो भितरल्यान एक हें आसा हो MGचो आसा सो म्हाका दिसता दिस इज अ मिड टर्म एग्जाम फॉर एवरीबडी आनी हाजो रिजल्टूच म्हाका दिसता 2017ची बहुतेक समीकरण थारायतलो सो खोलायेन चर्चा जाल्यार फक्त व्यक्तीच न्ही मतदारसंघच न्ही जाल्यार एरिया वायज चर्चा जाल्यार तुमी तिगी जाण आयले इतली बरे तरेन मत आनी इतली ओपनली मत मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार